नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी आयुष्मान भारत योजनेच्या अंतर्गत 5 लाखचो मेडिकल कव्हरेज इन्शुरन्स 70 वर्साच्या वयल्या लोकांक दिवन एक खरें म्हटल्यार हो ऐतिहासीक निर्णय आसा। आजपर्यंत 70 वर्सां वयल्या मनशाक मेडिकल इन्शुरन्स कोणूच दिनाशिल्लो। आयुष्मान भारत या कार्डाच्या अंतर्गत तांच्यांनी दिवन हे खूप व्हडली सवलत ह्या सगळ्या आमच्या सिनियर लोकां खातीर दिल्ली आसा। गोयच्या लोकांच्या वतीन गोयच्या सरकाराच्या वतीन माननीय मोदीजींचे हांव खूप खूप अभिनंदन करता। आणि एक सांगपाक सोदता की गोंयांत आसलेले हॉस्पिटल आतापर्यंत फक्त DDSSY कार्डाचेच पेशंट घेतले, पण ह्यान फुडें आमी DDSS कार्डाच्या बरोबर तांच्यांनी आयुष्मान भारत कार्ड हे सुद्धा कंपल्सरी स्विकारचे, हे तांकां कंपल्सरी करतले, जेणे करून आमकांय थोडोसो गव्हर्मेंटाक रिलीफ मेळटलो की 70 वर्सां वयले लोक आसा ते आयुष्मान भारताच्या अंडर आमी कवर करतले। तांचे कार्ड तांच्यांनी यूज करचे आणि त्यांचे कार्ड तांच्यांनी हॉस्पिटलांत वापरचे। गोंयांत आसलेल्यो नेबरिंग महाराष्ट्र आनी कर्नाटकाच्यो डिस्ट्रिक्ट ह्याय लोकांक ताचो खूप मोठो फायदो मेळटलो। ते सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल म्हण किंवा स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जी गोंयांत आसा ते लोक गोंयांत येतात, तांकांय ताचो बेनिफीट मेळचो, कारण आमी हेल्थ फॉर ऑल ही गव्हर्मेंटाची पॉलिसी आसा। आणि केंद्र सरकारात हे आयुष्मान भारत 5 लाखाचो इन्शुरन्स दिल्या बद्दल हांव परत एकदा माननीय मोदीजीचे आणि NDA सरकाराचे खूप खूप अभिनंदन करता। आणि सगळ्या जाणांक हेल्थ फॉर ऑल ही मेसेज सगळ्या लोकांच्या पर्यंत पावची, सगळ्या जाणांक आरोग्य सुविधा मेळच्यो हाच्या खातीर सरकार आमचें काम करता। देव बरें करूं।